पगार आमचो पगार लाल बावटा लाल बावटा तुये पेडणे वाठारांतल्या गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक फाटले 3 म्हयन्याचो पगार मेळनाशिल्ल्यान शुक्रारा कामगारांनी एकठांय येवन एका दिसाचे धरणे आंदोलन केले। पगार वेळार दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन आणि कामगाराचो एकवट ह्या दोनूय संघटनेन ह्या आंदोलनात वांटो घेवन कामगारांक तेंको दिलो। आमकां न्हू आयज 3 म्हयने जाले आमकां सॅलरी ना आनी आमी तेका आमचे बीएसआरान एकदा मिटींग 4दा तरी मिटींग जाली मॅनेजमेंटा कडेन। तेव्हा आमी तेका एकच सांगला आमकां न्हू अर्दो पगार मात्र तूं घालूंक पडक नाका। अर्दो पगार घातले जाल्यार तो बँक व्हरता जाल्यार आमी काय करतलो। फूल पगार घाल इतक्या सांगान पासून तेणी न्हू आमकां शेवट पर्यंत पगारच घातलो ना। 3 म्हयने पगार घालूंक ना। आमकां असा दिसला आतां आमची व्हडली चवथीक तरी आमी काय करतलो 4800 तेणी आमकां ह्या घातले आमकां काय पगार घातलो ना। परत आमची दिवाळीकय आमकां तेणी काय घातला ना तरी आमी पाशास काडले। 3rd शिफ्टीनी काम चलता आमचे भुरगे लांब लांबसून येतात त्याला पैसे खंयचे वापरतले काय तो तेणी विचार केलो ना म्हणून आमचो केलो ना। आमकां बिल 4000 येयला लायट आमची कट केली तर आमी आतां काय करूचा। आमी बँकेक हप्ते आमी लोनी असो आमी बँकेक हप्ते भरूचे पोटाक खावचा काय भुरग्यांक शिक्षणाक दिवपाचा काय लायटीचा बिल करूचा। आमकां ऑगस्टासून अर्दो पगार दिला आणि आमकां 3 महिने तेणे अजिबात सॅलरी करूंक ना। सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर चालू आसा अजिबात सॅलरी कोणाकच करूंक ना। फक्त ऑगस्टासून अर्दो पेमेंट केला तेणे आमकां। सदी सांगता ह्या चालू सदीत आसा आमी न्हू ह्या सदी सारकें आयकतो सदीचा डेट न्हू आमकां चालूच आसा तेची। आता पासून तेणी आमकां काल पासून जस्ट तेणी काय सांगला 25 तारीख म्हणा आणि मागीर परत तेणी काय सांगला ना तुमकां 17 तारीख म्हणा। म्हणून आता खंयचा खरा धरतलो एकदम सारको खोटे सांगता। कामगार काम करता फॅक्टरीन पण तांकां मंथली पगार मेळना। सो लास्ट 3 महिने तांकां पगार दिवंक ना। मदीं अर्दो म्हयनो दिलो पण 2.5 म्हयनो तांकां पगार ना। ताका लागून आमी मॅनेजमेंटाक नोटीस दिल्ली आनी की 1 दिसाचो धरना आमी करतले जो पर्यंत जो अरियर्स ऑफ पगार आहा 3-2.5 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना तो दिल्या शिवाय। ताका लागून आमी हो धरना ऑर्गनायज केल्लो आहा। आमकां जाय की तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेशली चीफ मिनिस्टर मागीर लेबर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर लोकल MLA हाचेर लक्ष घालपाक जाय कित्याक फॅक्टरी चलता आनी पेमेंट तांकां मेळना। आनी एकच दीस हो एकूच दीस आनी समज मेळूंक ना पेमेंट तरी इतलें हें करून मेळूंक ना जाल्यार परतून मागीर कितें मेळूंक ना जाल्यार आमी परतून प्रयत्न करतले की तें मॅनेजमेंटाक सांगपाक आनी गव्हर्मेंटाक सांगपाक की तें पेमेंट मेळपाकूच जाय म्हणून। मजगती कामगाराचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले म्हूण कंपनीचो उपवेवस्थापक सीजो येडुपल्ली हांणी सांगलें। We are also with them. They are not separate people. They are our people only. But we are company is in a struggling phase. We will come out of this. We are trying to come out of this problem. We are trying to solve this. सर आपका मिला तुम्हारा मिलता मैं मीन्स सेपरेट कंपनी से मतलब पेरेंट कंपनी से इसलिए it's a different company. But we are trying to sort this problem out. क्योंकि हमने डायरेक्टर लेवल से सबसे डिस्कस किया है। सिक्योरिटी गार्ड का उन लोग का 2-2.5 में से पगार नहीं मिला है। नहीं दैट प्रॉब्लम इज देयर आई अंडरस्टैंड। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस। हमें ऐसा नहीं है कि हमने उसको देगा ही नहीं ऐसा नहीं है। हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो वी डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इफेक्ट्स। वी वांट टू सॉल्व दिस इमीडिएटली। दैट्स आवर एफर्ट्स। थैंक यू। कितना शिल्लक है सर पेमेंट देने का उनका? 2 महीने 2.5 मंथ्स। हाँ 2.5 मंथ्स। नहीं हमने आधा महीने का अगस्त का आधा महीने का दिया है ऑलरेडी। सो वॉट एवर वी आर पॉसिबल देर इज प्रॉब्लम मीन्स ऑर्डर का कमी है वो सब है लेकिन वी आर दे आर आवर पीपल। दे आर नॉट लाइक दे आर आवर पीपल। वी आर ऑल्सो इन कंटिन्यूस टॉक्स विद देम एंड वी yesterday also day before also we are continuously discussing and we are our management is taking this as a top priority and we have to solve this at the earliest. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रकाश तळावणीकर।